नमस्कार. आमच्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हेणे कोविड-19 कोरोना व्हायरस हाजो पसराव जावचो न्ही म्हणून तांच्यांनी सगळ्या देशवासियांक आव्हान केलां. येता त्या 22 तारीख आयतारा 14 वरांचो जनता कर्फ्यू दवरचो. हांव समेस्त गोंयकारांक, सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावा आनी भयणींक आव्हान करतां की माननीय पंतप्रधान ज्या पद्दतीत रिक्वेस्ट केल्या त्या पद्दतीत सकाळी 7 पासून रातच्या 9 पर्यंत जनता कर्फ्यू हातूंत सहभागी जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आमी म्हणटा की प्रायवेट सर्विसीस, ज्यो प्रायवेट कंपनी वेगवेगळ्या ठिकाणी आसा तांच्यांनी पंतप्रधानाच्या आव्हानांक नुसार आमी बंद दवरचें. त्या दिसा आपल्यो सगळ्यो कंपनी आसतल्यो, फॅक्टरीज आसतल्यो, इंडस्ट्रीज आसतल्यो देशा खातीर आनी कोरोना व्हायरसचो पसराव जावचो न्ही म्हणून तांच्यांनी बंद दवरप हें अत्यंत गरजेचें आसा. हांव तुमकां वॉलंटरिली बंद दवरपाचें आव्हान करतां. म्हाका दिसता आमी सकाळच्यान सांजचो पर्यंत सगळी कडेन ही मॅसेज पावपा खातीर म्हणजे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन CO हांच्यांनी आपआपल्या शहरांत, पंचायतींनी आपआपल्या गांवांत फाल्यांच्या दिसा सगळ्या लोकांक हें कळोवपा खातीर पंतप्रधानांची मॅसेज सगळ्यांक समजून सांगपा खातीर सगळ्या लोकांक आपल्या मदीं आव्हान करप हें अत्यंत गरजेचें आसा, जेणे करून ही मॅसेज चडांत चड लोकां पर्यंत पावची आनी लोक त्या निमित्तान आयतार 22 तारखेर सकाळी 7 पासून रातचे 9 पर्यंत घरानूच रावचो. त्या दिसा हांव सगळ्या दुकानदार, बाजारकार, सगळे शॉप्स ह्या सगळ्यांक सुद्दां आव्हान करता, इवन दो फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन्स लोकांनी विलिंगली स्वताहूनच भायर सरचें न्ही किंवा स्वताहूनच दुकान जी आसा ही उगडची न्ही, जेणे करून लोकूय बी रस्त्याचेर बाजारांत कमी येवचे न्ही. ही अत्यंत जाणीवपूर्वक आमी मुद्दामून करचेची गरज आसा. फक्त एखाद्या दुसऱ्याक खंय तरी एमर्जन्सी हॉस्पिटलायज्ड आनी बाकीचें एमर्जन्सी काम सोडलें जाल्यार कोणीच घरा भायर न सरप हें अत्यंत गरजेचें आसा. गोंयच्या सगळ्या जनतेक आव्हान करता, कोरोनाच्या विरोधात लढपाक सरकारा बरोबर रावचें. कोविड-19च्या विरोधात लढपाक सरकारा बरोबर आसचें.